न्हंय व्हांवता ताचे सांगातान उलोवया पळोवया. पयलीं गोंयांतल्या खंयच्या 3 न्हंयांची नांवां सांगात. जाप, मांडवी, जुवारी आनी तेरेखोल. दुसरें, तुमच्या वाठारांतले न्हंयचें नांव सांगात. तुमच्या वाठारांत जी न्हंय व्हांवता ताचें नांव सांगपाक जाय. तिसरें, न्हंयची जतनाय आमी कशे तरेन घेवपाक जाय. हाव वी शूड टेक केअर ऑफ द रिवर. जाप, न्हंयच्या उदकान कचरो आनी प्लास्टीक उडोवचें न्हय. अशे तरेन आमी न्हंयची जतनाय घेवंक शकतात. चिंतून बरयात. पयलें, न्हंयक हुंवार केन्ना येता. जाप, पावसान उदकाची पातळी वाडटा तेन्ना न्हंयक हुंवार येता. दुसरें, न्हंयच्या प्रवाहा बरोबर कितें कितें व्हांवत येता. जाप, न्हंयच्या प्रवाहा वांगडा रेंव, रेबो, लांकडां, कुसारे आनी फातर व्हांवत येता. तिसरें, पाटांत आयिल्ल्या वेगवेगळ्या नुस्त्यांची नांवां बरयात. जाप, पाटांत आयिल्ल्या वेगवेगळ्या नुस्त्यांची नांवां हीं: मरळ, तांबोसो, चणकूल, पनळ, धाडो, घोळशें, मळ्ळ्यो, करणकाटको आनी धांडय. चवथें, न्हंयच्या उदकाचो वापर लोक कशे तरेन करता. जाप, न्हंयच्या उदकाचो वापर लोक पिवपा खातीर, न्हावपा खातीर, कपडे उमळपा खातीर आनी बागायती शिंपपा खातीर करतात. पाठ समजल्या उपरांत सकयल दिल्ल्यो न्हंयो खंयच्या खंयच्या तालुक्यांत व्हांवतात तांच्यो जोडयो लायात. न्हंयचें नांव आनी तालुके दिल्यात ते बरोवया. म्हादय व मांडवी न्हंय खंयच्या तालुक्यांत व्हांवता. दिवचल, फोंडे, तिसवाडी, बार्देस आनी सत्तरी. उपरांत दुसरें, तळपण, काणकोणा ह्या तालुक्यांत व्हांवता. कुशावती ही केपें आनी सांगे तालुक्यांत व्हांवता. तेरेखोल पेडणे तालुक्यांत व्हांवता. जुवारी तिसवाडी, फोंडे, मुरगांव आनी साश्टी तालुक्यांत व्हांवता. सकयल दिल्लें रेखाचित्र बारीकसाणेन पळोवन ताचे विशीं तुमच्या उतरांनी 5 वाक्यां बरयात. तर ह्या चित्रांत आमकां कितें कितें दिसता तें आतां आमी बरोवपाक जाय. तर ह्या चित्रांत आमकां दिसता एक बायल न्हंयच्या देगेक बसून आयदनां धुता. उपरांत मदीं आमकां न्हंयेंत गोरवां दिसतात. थोडो लोक तांकां न्हाणयता, थोडीं उदकांत बसल्यात, थोडीं उबीं आसात. उपरांत झाडा पोंदाक 2 जाण एकटो बसून नुस्तें गरयता, दुसरो उबे रावन नुस्तें गरयता. उपरांत 2 बायलो न्हंयचे दुसरे वटेक कपडे उमळटात वो कपडे धुतात. उपरांत एकटी बायल न्हंयचें उदक घेवन परत घरा वता. थोडेशे भुरगे फाटल्यान न्हंयच्या उदकांत खेळटात, थोडे पेंवतात. तर पयलें हांवें बरयलां, ह्या चित्रांत एक सोबीत गांवचें दृश्य दाखयलां. दुसरें, एक बायल आयदनां धुता. तिसरें, 2 बायलो कपडे धुतात. चवथें, भुरगे उदकांत न्हातात. पांचवें, 2 बायलो कपडे धुतात. न्हंय भोंवडी. तुमकां लागीं आशिल्ल्या न्हंयचेर भोंवडेक गेल्यात आसतली न्हय. ते भोंवडीची याद करून सकयल दिल्ले उपक्रम राबयात. पयलें, न्हंयेंत मेळपी वेगवेगळ्या वस्तूंचें शाळेंत प्रदर्शन मांडात. प्रदर्शन म्हटल्यार डिस्प्ले करात. तर हांवें हांगासर थोडीशीं चित्रां लायल्यान तुमकां कळपाक. तर न्हंयेंत कितें कितें दिसता वो मेळटा. आमकां सुकलेलीं झाडां लटन येतात तीं दिसतात. उपरांत आमकां फातर दिश्टे पडटात, ल्हान व्हड फातर, व्हडले व्हडले झाडां, रुखां, पानां, तरेतरेची वनस्पत म्हटल्यार झाडां, गुळगुळीत फातर आनी दुसरे व्हडले फातर.
उपरांत तरेतरेची नुस्तीं आमकां न्हंयेन दिसतात. ही आसा वनस्पत जी आमकां न्हंयचे कडेक मेळटा, थोडे न्हंयेनी आसतात. जंय उदक सांठवल्लें बीन आसता थंयसर असली वनस्पत न्हंयेंत आसता. दुसरें, गुळगुळीत फातर एकठांय करून तांचेर चित्रां रंगयात. चित्रां म्हटल्यार ड्रॉइंग करात. हांवें हांगासर 3 चित्रां लायल्यात, ते तुमी पळोवंक शकतात आनी तुमी असले कसलेय चित्र काडून ते रंगोवंक शकतात. उपरांत तिसरें, न्हंयेंतले वाटकुळ्ळे आकारचे गुळगुळीत फातर हाडून मिलांनी खेळात. मिलांनी म्हटल्यार एक गेम जी फातर घेवन खेळटात. चवथें, शिक्षकान विद्यार्थ्यांचे गट करचे वेगवेगळ्या आकारचे आनी रंगाचे फातर एकठांय करून वर्गांत कोणचो सजोवचो. 5वें, न्हंयेंत मेळपी नुस्त्यांच्या नांवांची यादी तयार करून एक वण्टी पत्रक तयार करात. तर न्हंयेंत आमकां कसली कसली नुस्तीं मेळटात? पयलें म्हटल्यार कुल्ल्यो. ह्यो न्हंयच्यो कुल्ल्यो. न्हंयेंत वेगळ्यो वेगळ्यो तरेच्यो कुल्ल्यो मेळटात. उपरांत आसा भाणवशी. ताच्या उपरांत आसात मरळ. उपरांत आसा हेंय बीन न्हंयेंत गावता. उपरांत आसा तांबोसो. हेंय बी न्हंयचें वा दर्यांतूय गावता. उपरांत आसा चणकूल. हेंय बी न्हंयेंत तशें दर्यांत गावता. हाका म्हणटा मळयो. उपरांत आसा मुड्डशी. आनी निमणें आसा करण काटको. उपरांत पळोवया. भाशीक समजणी. सकयल दिल्ल्या नामांचो वाक्यांत उपयोग करात. देखीक न्हंय. न्हंय संत व्हांवता. पयलें उतर दिलां झाड. आमच्या आंगणांत एक व्हड आंब्याचें झाड आसा. दुसरें उतर आसा फातर. घर बांदपा खातीर गाडी भरून फातर हाडले. व अशें बरोवंक शकतात, घर बांदपाक आमी फातर वापरतात. तिसरें, कुसारें. पावसाळ्यांत पयलीं आमी झाडां मुळांत घालपाक रानांतलें कुसारें हाडटात. व पावसा पयलीं आमी झाडांच्या मुळांत कुसारें घालतात. अशें बरोवंक शकतात. चवथें, रेबो. शेतांत काम करतना तेज्या पांयांक रेबो लागलो. 5वें आसा चणकूल. चणकूल खावपाक रुचीक लागता.